सोमार फांतोडेर सावन पुराय गोंयांत उटंगराच्या पावसान धुमाकूळ घातलो। उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या तशेंच शारांनी पावसान खवदळ घातलो आनी ह्या पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाली। पळयात गोंयांत जाग्या जाग्यांचेर भरिल्ल्या उदका खातीर जाल्ली लोकांची धानल। गोंय हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण 4 तारखेक फांतोडेर पावसान गोंयांत हाजेरी लावन धुमाकूळ घातलो। उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी तशेंच शारांनी उटंगराच्या पावसान हाजेरी लायिल्ल्यान लोकांची धानल जाली। गांवगिऱ्या वाठारांनी झाडां पडून रस्ते आडले आनी येरादारी स्थगीत जाली। तशेंच शेतकाऱ्यांची शेतां उदकापोंदा गेली। जाल्यार शारांनी रस्ते तुंबिल्ल्यान लोकांच्या गाडयांनी उदक भरलें। राजधानी पणजी, बांबोळे आनी मिरामार सारकिल्ल्या वाठारांनी पावसाचें उदक भरिल्ल्यान रस्ते उदकापोंदा गेले। पणजे बस स्टँडार पुराय रस्ते उदकापोंदा गेले। तशेंच रस्त्या कुशीकच्या दुकानांनी उदक भरिल्ल्यान दुकानाची सामकी अवतिकाय जाली। तशेंच बांबोळेच्या रस्त्यांचेर ह्या पावसाचें उदक तुंबून उरिल्ल्यान सकाळी सकाळी कुजिरा शिक्षण संकुलांत वचपी विद्यार्थ्यांची तशेंच तांकां पावोवपाक आयिल्ल्या पालकांची धानल जाली। पणजेचो पाटो वाठार, बांदोडकर मार्ग, 18 जून रस्तो उदक भरिल्ल्यान तांकां व्हाळाचें स्वरूप आयलें। कुडचड्या आंबेडकर सर्कलाच्या वाठारांत धिपरभर उदक भरिल्ल्यान येरादारी दुसरे वाटेन वळयल्ली। तशेंच ह्या उटंगराच्या पावसाक लागून पेडणे तशेंच हेर गांवगिऱ्या वाठारांतल्या शेतांनी उदक भरलें आनी शेतां उदकापोंदा लिपलीं। हवामान खात्यान 4 तारखेसावन गोंयांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला आनी हवामान खात्याचो हो अदमास खरो थारता। ऑरेंज अलर्ट जारी केल्ल्या दिसांनी नुस्तेकारांक तशेंच लोकांक दर्यांत वा दर्या लागीं वचो नाकात अशी हवामान खात्यान ट्विटरा वरवीं ट्वीट करीत शिटकावणी दिल्या।